प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 26वा विसवोर, वोड 14 ते 25 पर्यंत. Mathew chapter 26 verses 14 to 25. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. इस्कारियोत नांवाचो मुखेल यादनिका शिंगेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिवंक राजी आसात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले. आनी तो दिसतान जेजूक धरून दिवंक बरो सुवेग तो पळयो नासलो. जेजू आपल्या शिसां बरोबर पास्क जेवण करता. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक ह्या शारांत मेळूंक वचा आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. म्हणटच जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या भितरलो एकलो म्हजो गात घेवचो आसा. ते जबर खोंतीपरीस जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सोम्या, हांव न्हय म्हणतो. ताणें असो प्रतिपाल केलो, म्हज्या बरोबर ताटांत हात घालता तो म्हजो गात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता खरो. पूण जाणें मनशाच्या पुताचो विस्वासघात घेतला ताचें खोता खोता. जल्माकूच येवंक नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातो आसलें. ताचो विस्वासघात घेवप्या जुदासान अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो? जेजून ताका जाप दिली, अशेंच तूं सांगताय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजूचो घात घेवपी जुदास जेजूक आतां घात करपाक कबूल जाता. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा? ह्यो जुदास जो जेजूचो शीस आसलो, तो फारिजियान धोमशास्त्रां कडेन वचोन तांकां सांगता, हांव तुमकां जेजूचो घात करीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दितल्यात? आनी पयशांक लागून वो जेजूचो घात घेता. आनी भाव भयणीनो, आतां जेजू जाणो आसलो की ताजो वेळ पावलो म्हणून, आनी पास्कांचो वेळ लागीं पावलो म्हणून जेजू आपल्या शिसां बरोबर आपलें निमाणें जेवण करूंक सोदता. कित्याक तो जाणो की आतां ताजो वेळ पावलो. तो आतां ताजो समोर आपल्या सुरयेच्या बापाशी गोट आसलो. तो जाणो आसलो की ताजो वेळ पावलो म्हणून ह्या संवसारांतलो वचपाक. आनी आतां जी खोशी बापाची आसली की आख्या मनशा कुडाक मरपाक, ती आतां लागीं पावली. आनी भाव भयणीनो, हो जुदास इस्कारियोत जो जेजूचो घात करता, जो दुडा लागून जेजूचो घात करपाक तयार आसा, तोय ह्या जेवणाक येता. जेजू ताका आमंत्रण दिता. जेजू जाणो की तो घात करतलो म्हणून, पूण जेजू ह्या जुदासाक इतलो मोग दाखयता. आनी भाव भयणीनो, देवाचो शी मेर नासलो लोक, देवाची काकूट जेजू जुदासाक दाखयता. भाव भयणीनो, आमी जाणो कोणें आमचो घात केला जाल्यार, कोणें आमकां वायट उलयलां जाल्यार, कोणें आमचें नांव पिड्यार केलां जाल्यार आमी जाणो की लोक अशें करता. आमच्या घरा तांकां आमंत्रण दिवंक जाता. आमच्यान तांकां जेवणाक आपोवंक दिवंक जाता. आमच्यान तांकां समजा आमच्या फामिलीन एक काजार आहा, एक जल्माचो दीस आहा, आमी तांकां आमंत्रण दितले जाल्यार हाणें आमकां कितलें वायट केलां, आमी तांकां पयस दवरतले. पूण भाव भयणीनो, जेजू जाणो की हो जुदास ताचे बरोबर 3.5 वर्सां आसलो. ताणें ताका शिकवण दिल्ली, तो ताजो शीस जाल्लो, तो जेजू वळखतालो, जेजू ताका वळखतालो. आनी आतां भाव भयणीनो, हो जुदास दुडवांक लागून आपल्या सरवंडाराची, आपल्या जेजूची तो आतां घात करपाक तयार जाता. आनी
आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचे बी नियाल करता, कितले पाटी आमी सगळीं जेजूचो घात करता. आमी वय मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, सगळें करता, पूण खरेपणी जेन्ना आमी गोवायकी दिवंक जाय, जेन्ना आमी एके भाशेन आमी देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय, आमी कोत्ता काय. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू जाणो की हो ताजो घात करतलो म्हूण ताजे पांय धुता, ताका जेवण दिता, ताजे बरोबर खाता, ताका देवाची काकूत दाखयता, ताका देवाचो मोग दाखयता. पूण भाव भयणीनो, जुदास जेजूक नाकारता. इतलें करून जुदास जे जेजू ताका दाखयता, मोग दाखयता, ताजो मोग तो जबाब दिना. जेन्ना जेजू जाणो आसलो, ताका सांगलेलें की हांव जाणो तूं कोत्तलोय म्हणून, ताणें देवाचें बोगसणें मागूंक जायलें, फारीकपण मागूंक जायलें. वय जेजू मरतलोच आसलो, पूण जुदासान हें करूनय समजा तो पोत्तून येयल्लो जाल्यार जेजू कडेन, जेजू ताका बोगसणें आनी ताका काकूत दाखयतालो. पूण ताणें कितें केलें? ताणें वचोन आपलो जीव दिलो. आनी भाव भयणीनो, सासणाच्या सासणान जुदास आतां इफेन्नान आसतलो. ताका इतलो बरो एक चान्स मेळ्ळो जेजू बरोबर, जेजूची शिकोवण आयकोपाक, जेजू बरोबर जेजूचो शीस जावपाक, जेजू बरोबर सासणाचें सूख भोगपाक. पूण ताणें कितें केलें? ताणें जेजूचो घात केलो, जेजूक नाकारलो दुडवांक लागून. आनी आयज भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, पूण दुडवांक लागून, भाटांक लागून, ह्या संवसाराच्या वस्तूंक लागून आमी जेजूचो घात घेता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलना. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचे बी नियाल करुया. ज्या भाशेन जुदासान जेजूचो घात केलो, आमी घात करूंक नाका म्हणून आमी आयज देवाच्या उतरान रिगू रावया, देवाचें उतर पाडुया, देवाचें उतर दिसपट्या जिवन करपाक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, आमी केन्ना जेजूचो घात करपाक फुडें सरची ना, पूण आमी ताचे पाटलावदार जावन ताजें उतर पाडून आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आमी वावुरतले. हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.